जुमल्या एकाच ताळ्यात तुका गितां गातां एकाच काळजांत तुजो मोग करतां एकवटाची एकत्रितां पुविस्तानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताची कृपेन सासणी जिवीत आमकां सोडून दिलाय एकूटाम सावन बापा आमी जुमल्या एकाच ताळ्यात तुका गितां गातां एकाच काळजांत तुजो मोग करतां एकवटाची एकत्रितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन जो आसा जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोवमोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त दे मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज इगर्ज जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त संभ्रमता आपल्याचे मिसांव संपवून मनशाक देवा लागीं हाडन ती सडवण जोडन आनी ती सडवण संवसाराच्या शिमा पर्यंत परगट करूंक शिसांक आदेश दिवन तांकां कृपा दिवन परत जेजू आपल्याच्या त्या देव सैमांत संपूर्ण जावन वांटेली जाल्लो मनशाचें सैम जें कितें आसलें तो कंटिन्यू करता तर जाल्यार मनशाच्या दोळ्या भायर जालो जाल्यार मनशाक सांडून गेलो ना संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो म्हणून आपणाचें हजरपण तांकां बसावून गेलो तें जेजूचें हजरपण परत बगूंक ताच्या कृपेन बरोवंक आनी ताचें मिसांव परगट करूंक आमी सांगाता जमल्या आसता हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन ताच्या हजरपणान जियोंक आनी तें परगट करूंक जाय अशी मजत आमी मागया वळखून घेवया मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना जायते फावटी जेजूच्या हजरपणा विशयान आमी दुबावल्या जेजू आसा गी म्हणलें सवाल आमच्या मतींत उदेला आनी जेजू विशयान उलोवंक जायते फावटी नरगल्या भियेल्या लजयल्या सर आमचें उणेपण वळखून घेवन बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बघ्यो सदांच सांगवार म्हणये देवदूत आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर उपदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा मुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया
पदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया हे मिसाचें ते सावन दिल्ल्या बसतू आनी तशेंच आमच्यो सर्व गरजो सुम्या मुखार दवरया. देवा आमच्या महिमेवून बापा तुजो पूत जेजू आईच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैम ताणें उबारून व्हेले ताची महिमा आमचे महिमेसोबर वसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या वर्त्या गुटा पासो तो संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोषांत आमी बरवशांत आमकां ह्या संतोषांत आनी बरवशांत आमकां सदां जियेशीं कर म्हूण मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ये थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वळटाव ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयलेल्या सर्व संगती विशयान हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले बायसन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले. सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायेलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत
आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातस ते पळयोवन आसतनास ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्यां मुकलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकस दीश लावन आसतना दोवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकासने तांचे सशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे मळबाक दीश लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. सुमेस्त परजानो थाळीओ पेटा भोपाट मारून देवा जैतान गीत गाया. अत्युन देवाची भिरान आमकां सोंग जाय. कित्याक आपली प्रितुमेचो अदीक व्हरतो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. आमच्या देवाक वंदया ताका वाकणा. आमच्या रायाक हरसिया ताका संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. अख्खे प्रितुमेचो राजाय तो. सगळे तुमची निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतला. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेच पोसडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता.
तुरीच्या नातां सर्वेस पुसुरत वेता. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो, सोम्या खातीर बंदेवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्या फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक बळी आनी ससनीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायलां. एकामेकांतय समाधानान जियोंक वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यान. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्थान, एकच देव, तो एकलोच सोमेस्तांचो बाब. सक्रां प्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्तांतय जियेता. तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्या क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो वंस चडलो तेदना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारान कैद्यांक वेळें आनी लोकांक देणी दिली. तो वंस चडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पयलें धरणीच्या गर्भान वा पातळाक देवलो म्हूण अर्थ न्हय. अशें सकला देंवताच सर्व अंतराळां वयर सोडून सगळी सृश्टी बरोवंक पावलो म्हूण जालें. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थकार जावचें, थोड्यांक सभाचे गोवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मान्यारपणां दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुतांतय भावार्थ दवरले वरवीं आनी ताची गूंड जन्माय जोडिल्ले वरवीं आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटता. एकवटून जाता. जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे बर्तेक पावता. देवाचें उतार हें. देवाचें उरपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मोसामनी सोमेस्त परजांक शिकया मुक्ता सोमी आनी संसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मण येना ताचेर केस्तीचें फर्माण पडतलें. सत्मणतल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले. नव्या भासांनी उलयतले. सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवण जाल्या उपरांत
सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीं ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सर वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे संगता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवणूक थीर केली. देवाचे उतर. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दे मोगाळ भावांनो, भयणींनो, भुरग्यांनो, जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आज आमी संभ्रमता. आपणाक दिल्लें मिसांव संपवण बापाशी परत जेजून वेचें तें घडीत. हेची तिनी वाचपां ह्या विशयान भोव सोबीत रितीन आमचे लागीं उलयली. खंडीत जावन हें फेस्त वर्सान वर्स आमी संभ्रमता. हाच्या विशयान आमकां थोडीपणी समजणी आसा. थोडे संदेश आमच्या जिविताक घेवंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान देव आत्मो. आत्मो म्हळ्यार ताका कुडीन ताका आपडूंक पळोवंक बगूंक जायना. आमच्या हर एकल्या लागीं आत्मो आसा. आमची कूड चिरली जाल्यार खंयच्याच भागांत आत्मो दिसचोना. आमच्या सैमीक विस्व्यांच्या की वर्तो ते आमच्या सैमीक विस्व्यांनी ताका पारखूंक जायना, पूण तो आसा. आनी देव आत्मो ताणें एक कूड घेतली आमची मनशाची, कित्याक देवाचो मोग ताचें हजरपण दाखोवंक आनी ताच्या की वर्त्यान मनशाची सोडवण मनशा मुखांतर करचे खातीर. आनी ती सोडवण जोडून जाल्या उपरांत देव मनीस जाल्लो तो परत मनशाच्या नदरेंत आवन भायर गेलो. सर्गा सोडून वयर गेलो म्हणून सांगतना आमी जायते पडशींचे आसा. वयर 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 आकाशाक गेलो म्हणून. सर्ग आकाशार आसा म्हणलें तसलें सूख चिंताप आसचें वाजबी आमचे थंय. वयर गेलो म्हळ्यार आमच्या नदरे भायर आमच्या ह्या जें कितें आमकां विचार करता मनीस जावन ताच्या वयर गेलो. सकला आसतना हांगा आसतना तो एका जाग्याक सीमीत जावन आसुल्लो. जल्मलो बेतलेमांत, लावण जालो नजरेतांत, शिकोवण गलिलियांत आवन जेरुसलेमाक गेलो, थंय ताका मारलो. थंयच सीमीत जालो. तो थंय आसतना हांगा नातुल्लो, आमच्या भिकरना कट्टे नातुल्लो, तो अमेरिकान नातुल्लो. तो थंयच सीमीत जावन आसुल्लो कुडीन. पूण जेन्ना ताचें मरण जालें आनी जिवंत जावन तो सर्गार सोडलो म्हणटना सार्वत्रीक जालो. सगळ्यान एकाच वखता तो आसा आनी आसतलो. आनी त्या खातीर संवसाराच्या शिमा पर्यंत आज आफ्रिकान मीस भेटयतले, अमेरिकान भेटयतले, कॅनडान भेटयतले, इंडोनेशियान भेटयतले, हांगा भेटयता आनी सगळ्यान भेटय. सगळ्यांनी तो आसा. सगळ्यांनी एकाच वखता आसा. न्ही सगळ्या जाग्यांत सगळ्यांच्या काळजांत तो आसा. देखून जेजूचें जिवंतपण आनी स्वर्गारोहण प्रत्येक जावन एका सीमीत एका ल्हानशा एका त्या जाग्यात आवन सगळ्यान जेजू एकाच बरा देव जावन आमच्या भोंवारी आसचें तसलें गडीत संभ्रम हें पयल्यान आमी समजून घेवचें. देखून जेजून सांगलें तेणी माणी उतरां, संवसार सरपर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो. मुळे मात न्ही शिसा मुखांतर तो परगट जाताना ताणें खात्री केली, ताणें एक सील घाली वय म्हणून विविध संगती मुखांतर परगटतना अजापानी आनी तशेंच तांच्या धैर्या मुखांतर आपणाचें हजरपण ताणें स्थापीत केलें. भाऊ न्ही भयणीनो, खंडीत जावन तुमी रिले पळयला. रिले पळोवं ना गे, कोणें पार्टिसिपेट करूं ना गे, भुरग्यांनी म्हणी केला म्हण दिसता न्ही गे. वय रिलेचें सक्सेस या फेलियर आसचें एकलो कितलो फास्ट धांवता म्हणल्याचेर न्ही, ते कितलें बरें करन ती बॉडी आहा पळय, तें बॅटन आसा पळय, तें हँड ओवर करता, तें दिता ताचेर.
जायते पटी चलोवचे तो फास्ट धांवना म्हणल्या खातीर सोमा हँड ओवर करिनासतना ते दिताना ते आमसोराक धांवचे फास्ट धांवचे म्हणून कान घेवचे बदला ते जर्नीर पडता आनी कितें जाता दांटून पडता तो स्टार्टअप करचो तसलो तें प्रॉब्लेम जावन जायते हांगा मात न्हय धाकटुल्या इस्कॉलांनी मात न्हय ऑलिंपिक्सान सयती बरें फॉर्म जाल्ले इतलीं वर्सां तरबेज जाल्ले लास्टाक चलोवचे ते सोमा हँड ओवर करिनातले वरवीं जेजून हे आज आपल्या शिसांक ते हँड ओवर केल्ले दसले ते बेटन हँड ओवर केल्ले दसले फेस्त आमी संभ्रमचे 40 दीस जीवन जाले उपरांत तांचे सांगत रावलो तांकां विविध रितीन तांकां समजयलें आपणाचें हजरपण तांकां दाखयलें कुरपेन भरलें धैर्यान भरलें आतां वसा तुमी वसा तांकां धाडलें तो तांच्या फाटल्यान रावलो म्हूण येत हांकां मुखार गेलें तो फाटल्यान रावलो तांकां सक्तेन भरलें लिपोवन रावलो न्हय तांकां सोडून गेलो न्हय तांच्या मुखांतर आपणाचें काम मुखारूंक लागलो आनी अशें म्हणटाना भावनो आनी भयणीनो खंडीत जावन तें आज आमकां येवन पावलां तें मिसांव जें कितें 2000 वर्सां आदीं तें शिसांक दिल्लें तें तुकाय पावलां तें म्हाकाय पावलां आमकां हर एकल्याक पावलां आनी तें परगट करचें तसलें एक काम आमकां ताणें दिलां एक जबाबदारी आमकां दिल्या आमी हांवें सांगलें परगट करचें तसलें इंग्लिशांत 2 शब्द आसात प्रिचींग एंड प्रोक्लेमिंग आमी जायते फावटी चिंतचें आसा तें परगट करचें काम थोड्यांक मात्र दिलां थोड्यांक पाद्र्यापांक या कॅरिझमॅटीक प्रिचरांक तांकां मात दिलां देखून तें प्रिचींग विवरण दिवचें तसलें काम भोवशा थोड्यांक दिलां पूण परगट करचें खाली जिबेन मात न्हय परगट करचें सगळ्या व्यक्तित्वान तें हर एकल्याची जबाबदारी तें करूंकूच आसा ह्याच्या दुसऱ्या वाचपांत भोव सोबीत रितीन एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत सान पावलो भोव सोबीत रितीन तो म्हणलो ताणें लोकांक देणी दिली थोड्यांक धर्मदूत जावचें प्रवादी जावचें सुवार्थ प्रकटदार जावचें सभेचे गवळी जावचें शिक्षक जावचें देणें देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मुनियारपण दिवचो तसो शेवट क्रिस्ताची कूड हर एकल्याक सांगत हाडची आनी आमी जायते पटी आमी क्रिस्ताची कूड म्हणटना काले म्हणून करता काले म्हण चिंताव कुमगार म्हण चिंताव न्हय गी क्रिस्ताची कूड करेक्ट पूण ताच्या वर्त्या रितीन आमी हर एकली कोण क्रिस्ताक फाती येता ताची कूड आमी हर एकली ताची कूड जर तुका दान दुखता जाल्यार तुका न्हीद पडना दान ताचो पडा आसा जाल्यार तुका न्हीद पडना जाल्यार पांयाक दांटालां या पोटा सापणी आसा आनी कितें आसा तर जाल्यार तुका सुशेग ना तुजें काम बऱ्यान करूंक जायना म्हणजे हर एकल्यान बऱ्यापणान जेजू थंय देवा थंय वाडचें आमची जबाबदारी न्ही मात देवाची जबाबदारी आमची जबाबदारी एकामेकाच्या बऱ्यापणाक वावुरचें तो काटान पडून दी तें काटान पडून दी तो मिसाक येना जाल्यार म्हाका कितें जालें ती आनी तूं येना जाल्यार तीन देवा सरशी येना जाल्यार ती बोटा सरशीन गेल्यार म्हाका कितें जालें ना खंडीत जावन तें जाता तुका कितें जालें न्ही तुका जातात तसो परिणाम जावन तुजेर एक न्ही एक दीस पडटा एकलो ड्रिंक एंड ड्रायव्ह पळय पियोवन व्हेकल ड्रायव्ह करच्या विरोध जायतो झुजतालो जायतें बरोवन तें कर हें कर जायतें करता तो पुलीस न्ही सादो मनीस आनी तितल्या म्हाज्या इश्टान तुका पिसोय सायबा पुलीस आसा तांकां धरूंक आनी पुरो तूं काल्याक त्या हाच्या फाटल्यान येताय तें ड्रिंक एंड ड्रायव्ह पियोवन दी मरोन दीत तांकां तितलें समजनाय तेन्ना एक्सिडेंट जाताले मरतले आनी तितल्या तो म्हणलो जर तो पियल्लो मनीस ड्रायव्ह करतना तोच वचून खंय एका रुखाक या बिल्डिंगाक मारन तोच मरता जाल्यार हांव कांय हें करना गॅरंटी दिता जाल्यार हांव कांय ताच्या विशयाक उलयना पूण जर तो पियोवन ड्रायव्ह करन हांव येताना म्हज्या काराक मारीत या म्हज्या पुताक या म्हज्या कुटुंबाक मारचो ना म्हणलें तसलें भद्रती कितें आसा हांव त्या स्वार्थान हांव करता म्हणजे जेन्ना वायट ग्रास येता आमी तें वाडोवंक सोडलें तर जाल्यार तें वायट कोणाकय दुसऱ्याक ग्रास येता न्ही पेल्याक ग्रास येता न्ही एक न्ही एक दीस तुज्या घरा लागीं येता आनी ह्या स्वार्थानपणी आमी बरी खबर म्हणजे कितें वायट आसा ताच्या विरोध झुजचे तसली जबाबदारी आमकां जेजून दिल्या मुखारून सान पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत एफेस घरांत बरयलें भोव सोबीत वाचप तातूंत म्हणटा क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मुनियारपण दिवचो असो शेवट जें कितें देणी आमकां आसात आमकां कितें पवित्र आत्म्याची कृपा आसा आमकां हर एकल्याक आसा ना म्हूण कोणें सांगूंक जायना आमी ना म्हूण तर जाल्यार देवाक सुखीदार देवाक फटकिरो करता अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं ताची गूंड जाणवाय जोडलेले वरवीं
आमी क्रिस्त थंय एकवटता आमी हर एकली क्रिस्त थंय एकवटची ताची कृपा आमी जोड हेरान परगटले वरवीं आनी एकवटून जाणटी जाता जाणटी जावन क्रिस्तच्या परिपूर्णतेचे बर्तेक पावता आमचे आपोवणे आनी मुटव्यान सांगचें धर जाल्यार जें कितें देणे ताणें दिलां तें वळखोवचें तें स्विकार करचें तें परगट करचें आनी हाचे मुखांतर जेजू बरी जावचें ताच्या परिपूर्णतेक पावचें संपूर्णते जेजू बरी जावचें सर्गाक वचचें म्हळ्यार जेजू बरी जावचें सर्गेक जागो न्हय हांगाचें कशें जालें थंय वचून पावया ना जेजू बरी जावचें देवाच्या सैमांत एक जावचें ताचे गुण आमचे थंय रुता करचे ताचे थंय आमचे थंय एक जावंक आमी आशेवचें तें ल्हान ल्हान रितीन करूंक साध्य आसा भाऊ न्ही भयणी न्हू हांवें सांगलें आमी बेट आनी हँड ओवर करता रिलेंत तुमी तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यांक शिकोवन दिवच्या मुखांतर आज पयलें वचप खालो नांव तुजें रियोनान वाचलें सोबीत रितीन वाचलें दावेन न्हू तूं दावेंत वाचलें आपापीन तें शिकलें कितें वाचूंक आपापीन शिकलें न्ही ताच्या आवय बापायन तरबेद दिल्या उत्तेजन दिलां ताच्या शिक्षकान ताचें तें वावर केला ताचे वरवीं ही कोंकणी तें वाचूंक शिकलें भावार्थ कितें आपापीन ताका आयलो ना ताच्या फाटल्यान काम आसा जर आमकां खाली इस्कोलाचें शिकप मात्र कोंकणी कोणाक जाय आमकां इंग्लीश मात्र म्हणून आतां जायत तेंचें फॅशन तें जालां ती मर्जी जाल्या तें वडपण जालां तातूंत आमचें दादूसकाय आमचें ग्रेटनेस आमी दाखयता बाळवाना देखून खंयचेय जर आज आमी हांगा आसां आमच्या पुर्वजांच्या तांच्या त्या साली वरवीं त्या नर्त्या वरवीं आमी हांगा आसां जर आमचीं भुरगीं हे नंतर जाल्यार जेजू सरशी हे नंतर जाल्यार जबाबदारी आमकां आसतली ल्हानपण म्हणी आमचेर आसतली देखून पयल्यान आमच्या कुटुंबांत ती देवाची बरी खबर परगटचें तसलें एक काम आमी करूंक आसा बिलीग्राम म्हणलो तसलो इवँजलिस्ट परगटणार कॅथोलीक न्हय तो एक दीस शर्माव दिवन आसतना ताका एका स्त्रियेन परगटणार जावच्या विशयांत सांगतना एका स्त्रियेन ताका सांगलें गे सायबा म्हाकाय देवाचें आपोवणें मेळिल्लें बरें दिसता पवित्रत्म्याची कृपा जे देवाचें उतर परगटचें दिसलें एक आपोवणें मेळिल्लें बरें दिसता पूण कितें करचें म्हाका 12 भुरगीं आसात तांकां सोडून हांवें कशें येवचें म्हणली गे तितल्या आतना तो बिलीग्राम म्हणलो गे देवाक अर्गां तुका देवाची शुभर्ता परगट करूंक आपयता मात्र न्हय तुका एक ऑडियन्स दिला 12 जाणां भुरगीं आसात तुका आयकोवंक तुजे परगटणी आयकोवंक ती पळोवंक आनी पाटलाव करूंक देखून पयलें तांकां शिकय म्हणलो गे भाऊ आनी भयणी न्हू हे मिसाचें बलिदान आमी संभ्रमतना पयल्यान देवान आमचेर जायते आशिर्वादां केल्यात सर्व आशिर्वादांचें वर्तन तें भावार्थाचें देणें तें स्विकार करया वळखून घेवया दुसऱ्यान तो जेजू तो देव आमचे संगीत जियेता सांग पावलो जेजूच्या फाटला दरान कश्टून आसतना जेजू म्हणलो सवला सवला कित्याक तूं म्हाका कश्ट दिताय न्ही तांकां कश्ट दिताय म्हणलो कित्याक तूं म्हाका कश्ट दिताय म्हणजे तो देव तुजे सांगता आयडेंटिफाय करता जेजू तुजे सांगत आयडेंटिफाय करता तूं कश्ट जाताना तो संतोसता म्हूण चिंती नाका तूं कश्ट जाताना तुजे संगी आसा आनी तिसऱ्यान जेजूची शुभ वार्ता परगट करचें वर्तें भाग ताणें आमकां फावो केला आमी आनीकी ह्या देशांत थोडोपणी स्वतंत्र आमच्या देशांत आसा थोड्या मापानपणी जेजू विशयांत उतरांनी व्हडलें परगट करूंक अवकाश मेळना तर जाल्यार आमच्या नृत्यान करूंक साध्य आसा आमच्या देशा पासत आमच्या मिशनरी पासत आज मागतना प्रत्येक जावन तें देवाचें हजरपण अणभव करून तें जियोवन व्हडा संतोशान परगटचें जाल्यार बाग आम्हा हर एकल्याक फावो जावं दी म्हण मागया उबी रावया आमचो बाबार्थ एकाणी जाता होते आतां आमी परगटया एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो सपूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजाल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला
ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैम आसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. ईश्वर आनी जीवदतार तो बापा आनी पुता तावणू निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या बक्षाने खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भाऊ भयणीनो, देव आमचो बाप, ह्या मोगाळ बापा थंय आमच्यो आनी तशेंच सगळ्या मनशा कडच्यो गरजो आतां आमी उबारया. बापा, पवित्र सभेच्या मनयारांनी तुज्या पुता जेजून दिल्ल्या मिसावान संपूर्ण मेतेर जावन सुटसुटीत वावर करूंक तांकां बळवंत कर म्हूण लालेवन मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी तशेंच राष्ट्राचे परजेक तुजे हाती समर्पिता. आमच्या राष्ट्रान शांती समाधान राज करचें कर. आमी आमची हक्कां धैर्यान जिवंक फावो कर म्हूण कालतेपणी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. उतार प्राये वरवीं तशेंच विविध पिडेक वळख जावन कुस्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या वेंगेन घे आनी तांकां बेगीनच गूण कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी लग्नान सोबेस जोडच्या तारुण जोड्यांक तूं आशिर्वादीत कर. तांणी कुटुंबा जिणेचो महत्व समजून जिणेन तेंच्या सर कश्टांक धैर्यान फूट करूंक एकवटीत जिणी जियोंक तांकां आदार दे म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बऱ्या फुडाराची सपनां देखच्या तशेंच वायट प्रभावाक बली जावन कश्टांत सांपडलेल्या सर युवजणांक बऱ्या फुडाराची दिशा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोम्यान आमकां दिल्ल्या मिसावान खरें मेतेरपण दाखोवन तुजी कृपा लाभय. आमच्या कुटुंबान तशेंच समाजेन क्रिस्त आमचे जिणेन आनी कर्णेमुखान साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. गरीब मावून आमचे वैयक्तीक ते सवा सोम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा, आमी उसारली तशेंच उसारणांतली सर्व मागणी गरजो तूं जाणाय. तुज्या पुताचे साक्षीदार जावंक आमकां कुरपेन आनी धैर्यान भर. सदांच तुज्या मोगान तुज्या हजरपणान चलोवंक आमकां फोबो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझी समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकां तुका ह्या पवित्र बलिदाना गी बापा गी वडो गी आमचो काणीक भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता गी बापा गी वडो गी वान
भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानेकाने महिमेक आमच्या आनी केल्ल्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रेतीवन बापा, तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकन्नेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सुमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मध्ये दबाजान सर्गार सोडून गेलो. देवानी मनशा मध्ये मध्यस्थ तो संवसाराचो मुनसबीदार आनी सर्गींच्या दळबरांचो धनी आमकां सांडून वेचाक न्ही पूण आमचो बरवसो जावच्याक जेजू आमचे मोदलो बापाशी उतरोन गेलो. जेजू पवित्र सभेचो आरंभ आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 dălparaso सर्वेस्पर tu. Sergani sumsa bela tuja beripava. Un sergi tu kaja, un sergi तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे. वो सर्गी तुकाचे, वो सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावर्त सगट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही करता, तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सर्वणचे काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितेमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या भाव मनीस काकूट कर. तांकां आनी तुजे सगळेंत अंतरल्या समेस्तांक तुज्या पजळेंत म्हाका पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये सांगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मभक्त आनी सरकळी तुका आमच्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. खंय दोग या तेग म्हजे नवी जाल्यार सदां हांव तांच्या मदगात आसा म्हणून सोम्यान सांगिल्लें. सरकार तो सोडून गेला तर जाल्यार आमकां सांडून तो वचोना. ताची उतरां आमी पाळून सांगता आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां दाळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, हो जावन आसा जेजू. संवसार सरापर्यंत हांव तुमचे संगे आसतालो म्हूण बसावण खळनासतना ह्या आल्तारेर येवन आमचे भितर वस्ती करचो आमचो सुमी, आमचो इश्ट परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे थंय तो येवंक कशें येता. सर्गींचे राज आमकां दिवंक तशेंच हेरांक दिवंक तो प्रेरीत करता.
जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. सोमयांचे सू उंड्या रुपार तूं म्हजे थंय आयलाय. अर्ग आनी होगळाप तुका, मान आनी महिमा तुका सोमया. तूं सदांच म्हजे संगे आमचे संगे आसाय म्हणलें सत मोतीन दवरूंक फावो कर. तशेंच म्हज्या ल्हान भावां भयणींक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हणली ती तुजी उतरां ती समजूंक आनी पेल्या थंय प्रत्येक जावन गरजेवंता थंय तुजें हजरपण देखूंक
आनी तांच्या गरजेक पावोवंक आमचें तें उदारपण दी. तुजी शुभवार्ता आमच्या जिवितांत जिरोवंक आमकां शिकय सोम्या. तुजें बोगसाणें, तुजो मोग, तुजी शांती आनी समाधान आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, पवित्र सभेंत आनी ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकांय तुजी हातेरां जावन वापार सोम्या. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रार्थया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुझे महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवेक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी वडून व्हर. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. सुमेस्तांग जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ताचे शुभाशय पठयता. हॅपी फेस्ट. आमचो सोडून उजवाड आमचो फांकून गैरान आमी करून परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत सुसून संत सगळ्यान हाडून जावया साच मोगा. जेजू तो आमचो आदार, मोगान तो आमकां सांबाळ. कृपेसर आमी आसो, जी शिखर सदांकाळ. जेजू तो आमचो आदार, मोगान तो आमकां सांबाळ. कृपेसर आमी आसो, जी शिखर सदांकाळ. मुखार पुत्रा सोवे अवकार बरी आशीर्वाद आमकां. भगवंताचे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे